आयच्या पयल्या वाचपांत आमी इस्रायेलीतांचेर फिलिस्तीकारांनी झूज मांडलें हाची खबर आयकली. आनी इस्रायल परजा हारली. कित्याक गाय? कित्याक ही परजा केन्ना केन्ना निजा देवाक चिटकून रावताली आनी केन्ना केन्ना त्या निजा देवाथावन पयस वेताली आनी दुसऱ्या देवाक बसताली. आनी हाका लागून ती हारताली. आमच्याय जिवितांत केन्ना केन्ना अशें जाता. आमी देवाक सांडून संवसारी वस्तू फाटल्यान गेल्यार आमच्याय जिवितांत ही गजाल घडूं येता. म्हणून आमी सदांच देवाकूच विस्वासी रावूंक जाय. कितेंय जावं आमच्या जिवितांत तो आसा, तो आमकां राखता, तो आमकां सांबाळटा ह्या भावार्थान आमी जिवोवचें पडटा. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें एकटो कोडकार जेजूशी येता आनी खालतीकायेन तो म्हणटा, तुका मन आसल्यार तुज्यान म्हाका बरें करूंक जाता. तो म्हणना तूं म्हाका बरो कर. तुका मन आसल्यार तुज्यान म्हाका बरें करूंक जाता. आनी जेजू ताचे चुरचुरे धरून म्हणटा, वय म्हाका मन आसा, तूं बरो जा. आमचें मागणें देवा लागीं अशें आसूंक जाय. देवाक दुडू दिवन देवा कडेन वाद घालून जें कितें आमकां जाय तें मेळचें ना. जेन्ना आमी खालतीकायेन देवा कडेन मागता आनी म्हणटा, सायबा म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं, अशें आमी खालतीकायेन मागल्यार दर पावटी न्हय जाल्यारूय जायते पावटी देव आमकां पावता. हो म्हजो एक अणभव जिवितांत. खालतीकायेन आमी देवा कडेन मागूंक जाय. ती मागीर भलायकी जावं, काम जावं, घरांत शांती ना, भुरगीं वांकडे वाटेर गेल्यात, घरकार बेबदिकायेन बुडला आनी कितें घर तुमी जाणात लोकांचे त्रास. ते पयस कोण करतलो? देवानूच करचे पडटले. म्हणटच जसो तो कोडकार खालतीकायेन जेजूशी आयलो, आमी खालतीकायेन जेजू लागीं मागुया आनी ताका खुशी जाल्यार आमचें मागणें तो आयकतलो.